तिळारीच्या कॅनलाचें उदक तुंबून उरिल्ल्यान तशेंच पावसाचें उदक तुंबून उरिल्ल्यान फाटल्या 15-20 वर्सां सावन शिवोलची शेतां पडींग उरल्यात म्हणून थळाव्या शेतकारांनी हुस्को उक्तायलो। ह्या प्रश्नाची गंभीरताय लक्षांत घेवन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी ह्या शेतांची पळोवणी करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां। मिनिस्टर असेंब्लीने आमकां प्रॉमिस दिल्लो तो शेताचें काम करतलो, टिलरी रेगेचें रिपेर करता, अजून कांय फातर लागना आनी 20 वर्सां जालीं ही शेतां पडींग आसा। 20 वर्सां आमी आमचो लोक हे सारें घालीन आसतना ही शेतां रोयतालो, कितले एकच म्हणून हांव नको आनी वांयंग वण गाडी हांगासर आनी खूब आख्या गांवांत दिसताच ते करताले, एक्स्ट्रा आहा ते इकून खाताले, उरलेले पोटाक खाताले। 20 वर्सां जालीं हे टिरांनी बांदलेल्यार शेतांक हेल्प करचे भाशीक ताणें शेतांचे पाड घातले, ते कॅनल लीक जाता, आयज कोत्यान ते कोणें स्टॉप करूंक ना। जेन्ना आमचे सोडयांचे ग्राम सभेन वॉक केलो की हे कोण आमचें पाड केलां ती जमीन सामकी करची, लोकांक कॉम्पेन्सेशन दिवचें इतल्या 20 वर्सांचें म्हणून, तेन्नाच की मिनिस्टर बाब आमचो आयज येवन केला। कितें जातालें तें आमी नोको, मात आमी मागता तेचे कडेन एक नदर मातशें आमच्या गांवचें आनी ती शेतां नॉर्मल करची, पत्तीन आसलेले भाशेन करची, शेतकार रोवन आपणाचें कितें खावपाचो आनी आमी कॉम्पेन्सेशन मागलां तिलारी कडेन ते फावो ते भाशेन लोकांक दिवपाचें। आमी लिंक रोड बांदून सुद्दां शेतां करतालीं, मागीर तेचे कान पुरवले आनी उदक वचोना जालें। कित्याक उदक चड जालें, लीक पाजरतालें तें तिलरीचें उदक आनी शेतान देंवतालें आनी तें सकयल वचना। But now new road is come up. Now new road is come up. New road is come up, but still they have kept the way. वाट दवरल्या तेणें उदक वचोंक, म्हणल्यार फावो ते भाशेन करूंक ना। तो मेन सोर्स तिलरीचो बंद जालो बाबा, आमची शेतां सामकी जावची, उदक देंवचेंच ना आनी सगळे प्रॉमिस खंयचोय मंत्री येवं ते कागदार उरतले आनी कांय जावपाचें। सेकंडली हांगा एक 200 शेतकार आमचे सोडयांचे तोहेच शिवोली मारनाचे 15-20 वर्सां जालीं हे शेतां लायना बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लम। सो आतां आमच्या WRD मिनिस्टरान आमी असेंब्लीन हो क्वेश्चन घातलेलो आनी त्या प्रमाणे WRD मिनिस्टरान सांगलेलें आपूण येता सायटीर येता आनी चॅक करता, तोच दीस इज हीज कमिटमेंट। सो आयच्या दिसा इतल्या बेग्यान येवन सगळे इन्स्पेक्शनूय केलां आनी फुडलें इन्स्पेक्शन करतलो आनी ताणें उतर दिलां, ही हॅज प्रॉमिस्ड द फार्मर्स हियर की वेग्याच्या वेग्यान ही कामां आनी आमच्या शेतकारांक जे शेतां पाड आहा दीस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, कित्याक आनी पोटाक घरा वचोन पेज म्हूण जेवतले जाल्यार